भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया कोआला ह्या गोंडस प्राण्या विशीं. ते मूळचे ऑस्ट्रेलियांतले, चड करून उदेंत आनी दक्षिण वाठारांतल्या युकॅलिप्टसच्या रानांनी सापडटात, खास करून क्वीन्सलँड, न्यू साउथ वेल्स, व्हिक्टोरियांत. कोआला चडसो वेळ युकॅलिप्टसच्या झाडाचेर रावतात. तांकां झाडांचेर चडपाक, देंवपाक आनी खांदयांचेर सुस्त न्हिदपाक खूब आवडटा. कोआलाचो अर्थ उदक पियेनाशिल्लो. ते स्वभावान खूब शांत आनी आळशी. दिसाक 18 ते 22 वरां न्हिदतात. ते चड करून एकटे रावप पसंत करतात. तांची लांबाय सादारण 60 ते 85 सेंटीमीटर, म्हणल्यार 24 ते 33 इंच. वजन जाती प्रमाण. उत्तरेक रावपी कोआला ल्हान म्हणल्यार 4 ते 9 किल, जाल्यार दक्षिणेक रावपी कोआला 7 ते 15 किल आसतात. युकॅलिप्टसची पानां हो तांचो मुखेल आहार. ही पानां विखारी आनी पचपाक कठीण, पूण कोआलांच्या पचन संस्थेंत ती पचोवपाची तांक आसता. तांकां उदक चड लागना, कारण तांकां लागपी ओलसण पानांतल्यानूच मेळटा. रानवटी वाठारांत ते सादारणपणान 10 ते 12 वर्सां जगतात, पूण पोसल्यार ते 20 वर्सां मेरेन जगूंक शकतात. कोआलांचे दुस्मान उणें, पूण डिंगो ही रानवटी सुणी, व्हडले सोरोप आनी घुबडा सारके शिकारी पक्षी तांच्या ल्हान पिलांचेर हल्लो करूंक शकतात. आयच्या काळांत रस्ते अपघात आनी रानां कापिल्ल्यान तांचो वाठार उणो जाला. ही तांची मुखेल संकटां. पाळीव सुण्यांचे हल्लेय वाडल्यात. कोआला झाडांचेर रावन पानांचेर नियंत्रण करतात, देखून रानांतली इकोसिस्टम सांबाळपाक मदत जाता. तांकां पळोवपा खातीर ऑस्ट्रेलियांत शेकड्यांनी पर्यटक येतात. ताका लागून थळावे अर्थवेवस्थेक फायदो जाता. पाश्चात्य बाल साहित्यांत आनी कार्टुनांनी देखीक ब्लिंकी बिल कोआलांक एक हुशार आनी मोगाळ प्राणी म्हणून दाखयला. कोआला हे मार्शपियर्स वर्गांतले. मादी कोआलाच्या पोटाक पोती आसता, जंय तांची पिलां वाडटात. जल्मा वेळार पिलां हळसणा येदी आसतात आनी कुड्डीं. तांकां कानूय नासतात. ती आपुणूच घश्टत आवयच्या पोतयेंत वतात आनी थंय वाडटात. कोआलाक वासवेल्स मानतात, पूण ते कांगारू सारके प्राणी. तांच्या हाताच्या बोटांचे ठशे हुबेहूब मनशांच्या बोटां सारके. मायक्रोस्कोपांत पळयल्यार मनीस ते वळखुपाक पासून शकचे नात. तांचें नाक खूब संवेदनशील आसता. ताच्या आदारान ते खावपाची पानां खंयचीं तें वळखतात. तर असो हो कोआला प्राणी. बरें तर भुरग्यानो, मेळचें फुडलें फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.